वेस्टर्न घाट सुरक्षीत जालो जाल्यार सैम टिकतलो. वेस्टर्न घाट राखपाक केंद्र सरकार पावलां मारता. गोंय, गुजरात, महाराष्ट्राच्या वाठारांतल्या गांवांचो आस्पाव आसा. तातूंत गोंयांतल्या वट्ट 99 गांवांचो आस्पाव आसा. 70 तालुक्यांतले 56, सांगे तालुक्यांतले 38 जाल्यार काणकोणाचे 5 गांव संवेदनशील क्षेत्रांत येवये. मजगतीं सुमार 40 गांव संवेदनशील वाठारांतल्यान भायर काडचे म्हूण गोंय सरकार मागता. जो मसुदा तयार केल्लो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचो गोंयांतल्या गांवांचो तातूंत 99 गांवांचो आस्पाव जातालो. पूण गोंय सरकारान हातूंतले 40 गांव जे आसा ते वगळपाचे आनी नवीन 10 गांव ज्यांचो त्या मसुद्यान आस्पाव नासलो त्यांचो समावेश करचो म्हणून मागणी केल्लेली आसा. एकंदर 40 गांव जे आसा त्या 40 गांव वगळपा फाटलें गोंय सरकारान जे कारण दिल्लेलें आसा तातूंत तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की हे जे 40 गांव आसा तितून शेतीचो वेवसाय जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात चलता. त्या शिवाय हेर उद्योग वेवसाय जे आसा ताका आडमेळे निर्माण जावंक जायना म्हणून हे 40 गांव जे आसा ते पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांतल्यान वगळपाचे आनी नवीन 10 गांव तांच्यांनी आस्पाव केल्लेले आसा. एकूण ह्या मसुद्यानुसार जे गांव जे आसा ह्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांत येताले त्या मसुद्यानुसार एकंदर ह्या वाठारांत खाणीचो जो वेवसाय आसा किंवा जे व्यावसायिकरित्या शेती आसा त्याच प्रमाणे प्रदूषणकारी कारखाने आसा आनी व्हडले बांदकामाचे प्रकल्प जे आसा तांकां ह्या क्षेत्रांत मनाई केल्ली आसा. पारंपारीक शेती करताले, सेंद्रीय शेती करताले, दुधाचो वेवसाय करताले, तर हे सगळे वेवसाय जे आसा तांकां करपाक ह्या क्षेत्रांत पुराय स्वातंत्र्य आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी.